एवरीवन, कसे आसा तुम्ही? सो हांव आतां रेडी जावन बसलेला, तुम्ही पळोवपाक शकता। सो आमी आता प्रसादाची वाट पळयता भायर सरपाच्या। जशें की तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलेलें, आमी आयज नेटीव प्लेस वचपाचें आसा। सो आमी सगळीं रेडी जाला, हांव प्रियांश सार्थक आनी आतां प्रसादाची वाट पळयता। फर्स्ट शिफ्ट करून येवपाचो तो। सो मातशें बेगीन रेडी जावन रावला की आमकां बेगीन मातशें पावपा जाय, कित्याक फाल्यां एक दीस परवा आमचें फंक्शन तें, फाल्यां परवा आमचें वर्धापन दिन आनी त्या दीस प्रसादाचें नाटक आसा। सो आज पावून ताका एक फायनल तेंची आज रिहर्सल आहा। ओके, रिहर्सल ताका तालीम अशें म्हणटा। सो ते नाटका लागून आमकां बेगीन मातशें पावपा जाय, म्हणजे प्रॅक्टीस स्टार्ट जातली न्हू। सो ती रिहर्सल जावपा लागून मातशें बेगीन भायर सरता। सो प्रसादाक कोंकणी नाटकाक पार्ट आसा, हो ह्याच वर्सा न्हू तेजो पार्ट, एवरी इयर तेजो पार्ट आसा। ताका न्हू एवरी इयर हिरो पार्टच घे म्हणटात। ओके, आनी बाकीचे खंयचेच पार्ट ना। मदीं एक वर्स ताका हांवें कशें सांगून एक वर्स तेणी विलन पार्ट घेतलेलो आनी तेणी इतको बेस्ट केलो, तुमकां सांगू। म्हाज्या कडेन आतां व्हिडिओ ना, व्हिडिओ आसलो तुमकां एक झलक दिवपाचें हांव तें आतां व्हिडिओन, म्हाज्या कडेन ना तें आतां सद्या। पण हे आतां फाल्यां तो नाटक करतलो परवा, तेजें एक ट्रेलर बारीकशी पळोवपाक मेळटलें तुमकां। हिरो पार्ट घेतला तेणी। ओके, फाल्यां एक दीस आहा, फाल्यां तो आमच्या देवळा कडेन सगळी साफ सफाई बी करपाची आसता न्हू आदले दीस। प्रियांश, म्हाजो मिस्टर, सगळीं जाण आमी वयता, म्हाजो सासरो सगळीं जाण आमी हेल्प करता तो क्लीन करपाक, पेंटींग आनी कितें बारीक आसतात न्हू कामां। सो परवा तें आमचें फंक्शन, परवा सकाळीं आमचें वर्धापन दिन। ओके, ब्रह्मदेवाचें तें आमचें देवाचें नांव आनी कळस घेवपाचें आसता। त्याच दीस रातचें आमचें नाटक आसता आनी भरपूर आमगे सयरे बीर येता, भरपूर एक्सायटमेंट, इतकी मजा येता तुका सांगू। ते एक 2-3 दीस अशेंच वयता आमचे, केन्ना गेले आनी केन्ना येयलें कळना, मजा येता। नाटक म्हणजे की आनी एक्सायटमेंट। ओके, सो आतां आमी वयता, भायर सरला। ओके, प्रसाद एक 2 मिनटान पावता, भायर सरता आमी आनी प्रियांश सार्थक रेडी जावन आसा। सो हांव तुमकां डिरेक्टली थंय मेळटा। बाय। सो फ्रेंड्स, आमचें आतां ट्रॅव्हलिंग आतां चालूच आहा। ओके, प्रसाद येतकूच आमी भायर सरलेले। सो आतां आमचें ट्रॅव्हलिंग चालू उरता आनी क्लायमेट मातसो आज वेदर मातसो आज क्लाउडी जाल्लो आहा। म्हाका दिसता पावस पडपाचो कसो जाला। सो मातशें आमचें पावसा पयलीं वचोन पावनी म्हणून हें करता, बेगीन फास्ट वयतात आनी गरमी भरपूर जावपा लागला। ओके, गाडयेन AC लायला पण ती AC लागना कशी, इतकी गरमी जाला। आनी प्रसादाची आज रिहर्सल आहा न्हू, म्हणून आमकां मातशें बेगीन पावपा जाय। सो आमचें वचप चालूच आहा। भायर पळोवपाक शकता तुमी कशें आहा तें वेदर। ओके, आनी बरें दिसता, भायर झाडां कशीं दिसता। सो आमकां बेगीन पावपा जाय। आनी सेकंड पॉयंट म्हणजे कितें, आमकां मातशें शॉपिंग करपा जाय मार्केटान, अशें भाजी बिजी कितें घेवपाचें आसता न्हू। सो तें घेतलें आनी कपडे मातशें आमकां कितें घेवपा जाय आसलेले। सो ते घेता म्हणजे टायम जातलो म्हणून मातशें बेगीन वचपा लागलात। आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार आतां फाल्यां परवा नाटक तें आमचें। नाटका पयलीं न्हू एक भुरग्यांचे डान्स बीन्स आसता, कोणी घेवपाचें आहा तेंच्यांनी नांव दिवपाचें आसता एक 2 तासां पयलीं। सो म्हाजे नंडेची चेडूं आहा सानवी तेजें नांव, तेणें घेतला, पार्टिसिपेट जाला तें। आत्तां आमकां कॉल आयिल्लो की तेणी घेतला म्हणून। सो तुमकां सांगया म्हटलें ती न्यूज। ओके, तेजो डान्स आसतलो, ते बरें डान्स करता। ओके, डान्स क्लासाक बी वयता ते। सो तेजो एक डान्स तुमकां पळोवपाक मेळटलो। ओके, सो आतां आमी वयता। सो हे आसा आमचें ब्रह्मदेव देवस्थान टेम्पल आमचें तें। आनी हे आतां न्हू तुमकां नवीन दिसता पळोवपा आसतलें, कित्याक हे आतां रेनोवेशन जाला। ओके, रेनोवेशन केलां सगळें, भायर फाटल्यान बी सगळें रेनोवेशन जाल्लें आसा। ओके, सायडीन सरावंडींग बी आनी पळोवपाक कितलें बरें दिसता पळय। थंय फुडलें पयस माड आनी हांगा ह्या सायडीन माड, एकदम बेस्ट दिसता। नेटीव प्लेस म्हणजे तशेंच आसता न्हू, बरें दिसता। आनी हे तुमकां दिसता ते सगळे प्रसादाचे कजन ब्रदर। स्टेज जो आहा पळय तेजें काम जावपाचें आहा। ओके, ते पावस जावन जातलें, सगळें नवीन केल्लें आहा। भायर भितर सगळें रेलिंग सकयल सगळें घातलां पळय, फूल रेनोवेशन जाल्लें आहा। ओके, हे सगळे प्रसादाचे कजन ब्रदर्स। देवाचे फाल्यां उत्सव म्हणजे काम करपाकच जाय न्हू, आमचे सगळे घरांतलेच ते। ओके, एकदम उमेदीन काम करता। आमचो प्रियांश तुमकां दिसतलो येल्लो टी-शर्ट घालून, ताका जर भरपूर असले हेल्प करपाचे, कसले देवाचे उत्सव येयले की तो आसतात तेजे पप्पा बरा काम करपाक। हय, कितें तरी करता तो खेळपाचें हे चालू आहा तेजें। आनी हे सगळे जाणां कितें स्टेज न्हू जावपाची आहा, अजून सिमेंट घालूना ताका। आनी हे भितर आमचे देव हबय। आतां हे आसा ते भितून, आमी देवळाचे भितून हेबा आयला, पळोवपाक शकता तुमी। आनी आतां देवळा भितून सगळें पुसून झाडून सगळें काडपाचें आहा, धुवन काडपाचें आहा, कित्याक फाल्यां ते बेगीन स्टार्ट जाता फंक्शन। मागीर 7 o'clock बी आमचो तो भटजी येतलो। ओके, आनी तेन्नाच ते स्टार्ट जाता, ओम बी घालता आमी। आनी हांगा हे पळय, हांगा कितें पेंटींग बी चालूच आहा, बारीक कामां आसतात न्हू। सो सगळ्यांनी उमेदीन हे तुमी आतां आर्क पळयता पळय, तो देव जावन हा झिटको देव। आनी हो आर्क आहा पळय, हो नवीन बांदलेलो आसा, पयलीं नासलेलो, नवीनच जाला आतां। आनी ती वाट आसा, देवाची वाट अशी म्हणटा, थंयच्यान देवाची वाट।
आनी तो जिटको देव जाणा हे पळय आमचें टेंपल कशें दिसता पळय बेस्ट दिसता पेंटींग सॉलीड जाला आनी पळोवपाक कितलें बरें आनी हो बोळी देव आमचो ओके हेजे आर्क आतांच जाला तेजे आतां फाल्यां हे आसतले ओके आनी हे टेंपल आनी हे सकयल तुमी एक रिवर नदी अशी दिसता पळय हे ब्रीज आमचे फुडें आनी एक गांव वयता तो फुडें आनी सकयल एक न्हंय अशी दिसता थंय आमी चवथीक न्हू गणपती पायतात हे पळय हांगा सगळे स्टेप्स केल्ले आहा देंवपाक हे सुद्दां आतां नवीनच जाला ओके सो बरे स्टेप्स केला देंवन वचपाक आनी हे सो ही आतां इतकी व्हडली न्हंय आसा काळी न्हंय अशें म्हणटा हेका आनी तुमकां तो फाटल्यान तो एरिया दिसता पळय झाडां बी आतां सगळो आमचोच जागो तो 2 क्रिकेट ग्रावंडाक इतलो व्हडलो जागो आहा ओके सगळे आमचे घराचो जागो तो आनी सरावंडींग अशें आयलँड अशें दिसता ओके आयलँड कशें भरपूर व्हडलो जागो आहा आनी ल्हान आसतना प्रसाद बी थंय खेळटाले पण आतां ते सगळे बंद जाला कोण कांय करना ऊस बी करताले पयलीं ल्हान आसतना सो आतां ते तशें कांय ना आनी हे पळय टेंपल पळोवपाक एकदम ब्युटिफूल दिसता आनी वयर पळय कशें जाला वेदर बेस्ट दिसता एकदम ओके सो हे पळय अशें आहा आनी सायडीन ताका हे बी पेंटींग केल्लें आहा आनी हे पळय ते जिटको देव म्हटलेले पळय ते देवाची सरपाची वाट ती देवाची आनी त्या सायडीन ती दिसता ती काळी न्हंय आत्तां सांगलेले ते ओके हांगा आमी गणपती पावपाक वयता आनी हो तो ग्रावंड क्रिकेट ग्रावंड असो सांगलेलो पळय होच तो तुमकां दिसता तो ओके तो आतां कांय ना थंय प्लेन आहा कांयच ना थंय आतां ऊस बीस तसलें कांय ना तो खेळटा आतां केन्ना प्रियांश बी होळयेक बी गेले न्हू गणपती बी गेले जाल्यार मातशें थंय न्हाले अशें करता मातशें क्रिकेट खेळटा मातशें एक टायमपास मजा येता न्हू गेले किंता आनी हे पळय आतां दिसता ती सगळी तुमकां काळी न्हंयच ती तो गणपती बुडयता आनी मजा येता एकदम आतां बरे स्टेप्स बी केल्ले आनी पेंटींग हे तुमकां आतां दिसता ते काय करता पेंट बी करता पळय ते सगळे घरातलेच आमचे बापोल भाव प्रसादाचे आनी प्रसादाच्या सायडीन पेंट करता तुमी आतां हे पळयता पळय खूब जाण हांगा रावलेले हे सगळे आमचे नाटकाक पार्ट घेतलेले ओके सगळे बापोलेच ते आमचे घरातलेच आनी आतां हे रंग तालीम चालू आहा फायनल म्हणजे ते आतां पेटी तबला ते वाजोवन तेजे तेंचे सारके नाटक तेमी सारके जावपा जाय तेंचे ते उलोवप बिवप ओके सो हांगा रिहर्सल करता थंय प्रियांश आनी सार्थक आसा आनी हे तुमकां आतां दिसता पळय ओपन रिक्षान कोण कोण बसला कोण कोण आमचे घरातले ते सगळे बापोले प्रसादाचे आनी प्रियांश तो सायडीक आहा प्रसाद आहा सो हे आहा न्हू अनाउन्समेंट करपाक गेला फाल्यां आयज रातचें नाटक म्हणजे सांजचे 5:30 सगळे अनाउन्स करपाक वयता ते रिक्षान बसून भरपूर मजा येता तांकां सगळ्या गांवांनी वचून अनाउन्समेंट करप मायकार दिसतलो तुमकां अनाउन्स करपी हांगा सायडीन आहा तो ऑपोजीट बसलेलो आहा ओके हे सगळे आमचे आतां नाटकाचे पार्टी ओके सो हे हो अनाउन्स करता ओके फाल्यां नाटक म्हणून सॉरी आज रातचें नाटक सारकें 9 o'clock सो हे आतां हे वयर दिसता पळय तुमकां हे आमचे घरा वयर आमचे घर हे वयर आमचे डबल आहा न्हू वयर आमची प्रॅक्टीस चालू आहा आनी म्हाजो सासरो आहा पळय तोच तांकां शिकयता सगळे नाटकाचे कशें कितें उलोवप ते सो वयर एक फायनल तेमी प्रॅक्टीस घेता ओके प्रॅक्टीस घेता तितकें बरें न्हू सो हे पळय एक्शन पळय तेंचें कशें चालू आहा ओके आनी हे आमचे भायर वयल्यान हे गॅलरीसून भायर सकयल हे सगळे आमचे एरिया सो घर बी ते आतां तुमी पळयता पळय गणपती बरो दिसता तो वयर नवीन केला तो आतां आनी हे आतां दुसरे दीस आमचो वर्धापन दीस हो आतां सकाळी आतां आमी सगळे आयला न्हावन धुवन आनी हे कळस आमचे हे पळय दवरला ते बरे दिसता पळोवपाक हे आतां मागीर आनी मातशे वेळान आमचो होम बी जातकूच आमी ते सगळी बायलां आमी न्हू तकलेर घेवन देवळाक एक 5 राउंड मारतले ओके आनी हो आसा आमचो भटजी तो आतां आयला आतां सगळी तयारी चालू केला तेणी ओके आनी आमी सगळीं आतां पुजेक बसपाचे आहा कोण कोण आमी एक घरातली एक 5-6 जाणां आमी होमाक बसतली आमी एवरी इयर फिक्स आमी कोण बसपाचे आहा ती घरातली हे पळय हे आमचो ब्रह्मदेव हांगा भितून देवळान ओके सो तयारी चालूच आहा आनी थोड्या वेळान होम स्टार्ट जातलो आनी मागीर न्हू एक देडा सुमार एक आमकां महाप्रसाद आसता आमचें जेवण आसता ओबो सार्थक बसला खुर्चेर प्रियांश आनी सानवी हेच ते डान्स करतले आज रातचे आनी हे पळय हांव ओ गॉड हाय हाय केला हांवें आनी सगळीं भुरग्यां पळय समीक ओके सानवीचो भाव परत आयलो सार्थक प्रियांश ओके आनी हे पळय आतां चालू केला सगळे जाणां आयला आमी मागीर आनी भरपूर लोक येतले ओके आनी मागीर 1:30 सुमार महाप्रसाद आसतले वेज जेवण बरें आसता ओके भरपूर लोक जातलो हांगा आतां खुर्ची सगळे मांडटले ओके आनी थोडे वेळान आनी हे पळय चालूच आहा आनी कळस हे पळय दवरला सो हो हांवें तुमकां काल जशें सांगलेलें बोळी देवाचो आर्क म्हणून सो आज तेजें ओपनिंग आसा ओके पेंटींग बी केल्या नवीन आर्क जाला न्हू तो सो आज तेजें ओपनिंग आसा हांगा सगळे फुलां बिलां घालून उजवाती दाखोवन बरें करून आतां देवाचें ते आतां नवीन न्हू ते बरें करून आमी हें करतले सो सगळीं जाणां रावला आमी फाटल्यान उबी रावला ओके सो आनी मातशे वेळान आमी क्लॅप मारतली ओके
आणि एक तुमकां सांगलेलो तो झिटको देव म्हूण आसा तो तातूंत न्हू ती देवाची येवपाची वाट झिटको देव म्हणटलेलो हो आर्क हो अशें म्हणटा की देवाची येवपाची वाट ती ओके हांगाय तशेंच चालू आहा फुलां बिलां घालपाची तेची पुजा करून अशें सो हे आनी आमी सगळीं फाटल्यान आमी मेन कोण आहा ते होमाक बसपाची ती सगळीं आसा ओके हे पळय होमाक बसले आमी हो प्रसाद हांव सार्थक बसला म्हाज्या सायडीक ओके हे पळय होम आनी आतां आमकां न्हू सगळ्याक गोमुत्र दिला भटजीन कित्याक ते एवरी इयर आमकां घेवपाकच जाय ते खबर आसा तुमकां न्हू गोमुत्र आमचे हिंदू हितून इम्पॉर्टंट ते पिले म्हणटकच आमची कितें आत्मा आसा पळय ती पवित्र जाली ओके आनी मागीर आमी आतां बसला हे पळय ओके होम स्टार्ट जालो ओके भटाचे शास्त्र स्टार्ट जाले आनी हे सगळे आमी बसला ते आमी घरांतले आतां एकदम सारके घरांतले आतां आमचे स्टार्ट जाला आनी सार्थक पळोवपाक शकता कसो म्हाका चिकटोन बसला तो ओके आनी हांवें घातला ते कास रेडीमेड ओके चालूच आहा त्या सायडीन एक बसला जोडपे आनी फाटल्यान हे सगळे आमचे बसला अजुनूय कोण येवना लोक भरपूर मागीर गर्दी जातले खुर्ची पळोवपाक शकता आमी खुर्चीर कोण कोण बसलेले आसात ओके आतां हे आमी बसला पळय हे चारी आमी हांगा बसला फाटल्यान एक आमचे जोडपे बसला त्या सायडीन कळस दवरला पळय ते आसा पळय थंय गणेश पुजा चालू आहा तांकां थंय बसयला गणेश पुजे लागून आनी हांगा पळय आतां मातशी गर्दी वाडलेली आहा सगळे चेअर फूल जाल्लेले आसा सगळे आमी आसा पळय हे सगळे सावंत सर आमचे विधी जाल्ली आहा होमाची आतां लास्ट आमी होमा नाल घालतले जन्मोत्सव निमित्त महाद्वारा प्रदान घेता ते ओपनिंग सेरेमनी निमित्त आज वास्तुपूर्वक केले जा आर्क महाद्वारा पहिल्याच आणि झटका आणि ब्रह्म्याक गेट बट आज एकत्र तिकडे होम त्या जोगी शक्ती योगा म्हणून होम पूर्ण केले जा वास्तव निका केले जा की मान्य करणे नवग्रह शक्ती पुरा केले किती की मान्य करणे उत्तरोत्तर श्रेय करणे चुकमा या तुम्ही वाढवा आमगे वाढवत नाही आमगे गावचा पुरा रक्षण करणे आमगे देशाचं रक्षण करणे बरे काही चलून घेऊ कांतोड मध्ये इदम फलम या देवम स्थापित मध्ये तुम्ही भी स्पेशल बरे काही देवाकडे मेहनत केली जा आणि मेहनत करता शक्ती योगा म्हणून तुम्ही स्पेशल तुम्ही आता एक प्रदर्शन करा सगळ्यांना सो हे तुम्ही आता पळयता पळय एकामेका गळ्यान हार घालता ते अशे भटाचे एक शास्त्र परत लग्न परत म्हणजे त्यांच्या गोबायलाच ते आमचे यजमान ते लग्न त्यांचे परत करता ओके घेतले आणि सगळ्यांनी आता तुमकां दिसतले हांव खंय आसा पळोवया सोदून काडा खंय आहा ते सगळ्यांनी आनी आमची लग्न जाल्ली चेडवां आहा पळय लग्न करून चेडवाक गेला पळय घोवागेर ती सुद्दां हांगा स्पेशल तांकां इन्विटेशन तेमी आसतात हांगा तांकांय कळस घेवपाक ही म्हाजी नणंद दिसता पळय हेजें नांव प्रिया सो ते आसा तेज्या फाटल्यान हांव आसा हे पळय ओके हय सो आतां आमी चल 5 राउंड घालपा जाय आमकां देवळाचो प्रदक्षिण घालपा जाय 5 हे पळय आतां सगळीं जाणां वयता आमी उगवट पडू दीस सो वचपा लागले स्टार्ट जाले आमचे हे पळय सगळीं जाणां कास थोड्यांनी साडी थोड्यांनी कापड अशें मारलेले न्हेसलेले आसा ओके हे पळय हे फुडें आहा ते सगळे ढोल वाजयतात हे ढोलाचो आवाज आयकूंक भरपूर आवडटा ओके आनी अशें वेळार प्रसादच दिसतलो तुमकां वाजोवपाचे ओके बरें दिसता ते आयकपाक आनी बरें कितें म्हणटा ते कशें बरें देवाचे उत्सव न्हू बरें दिसता आनी एवरी इयर हे आमचें फंक्शन आसता एवरी इयर हे आमचें फंक्शन आसता ओके आनी एवरी इयर एप्रील जावं मे म्हयन्यान हे येता आमचें फंक्शन वर्धापन दीन सगळे भायर जे कोण आसा बॉम्बे सगळे फंक्शन येतात देवाचे न्हू तेंचे वर्सान एक फावटी जाता सो सगळे जाण येता आनी हे कळस घेवपाचे होमाक बसपाचे म्हणजे एक बरें दिसता जिवाक आनी हे पळय आतां चालू आसा
फ्रेंड्स तुम्ही पळोवपाक शकता देवाचो महाप्रसाद चालू जाला. सगळे लोक हे पळय जेवपाक बसला आणि आता फुडलो येतलो तो पळयतले तुम्ही ते नाटकाचे व्हिडिओ. नाटक ते 3 वरांचे आसते न्हू. सो ते फूल नाटक हांगा म्हाका एडिटींग करपाक मेळना. सो हांवें दुसऱ्या मोबायलार रिकॉर्डिंग करून ते हाचेर घेतलेले आहा की तुमकां मातशें क्लियरिटी मातशी वयर सकयल आसतली. सो मातशें समजून घेयात. ओके. सो आता लोक हे हांगा सगळे जेवपाक बसलेले आहात. ओके. सो आता आमी नाटकाक वचपाक भायर सरला. प्रियांश बी सारको धांवन वचपाक लागला. एक्सायटेड जालात. सो आता डायरेक्टली तुमकां हांव नाटकाक मेळटा. हे सायडीन अशें लायटींग घातलं फूल ते देवळा कडेन म्हटल्यार आमच्या ब्रह्माच्या देवळा कडेन म्हटल्यार फूल अशें वाटेक लायटींग घातलं. एक 5 मिनटाची वाट आहा ती चलोन वचपाक. ओके. सो आता ऑलमोस्ट पावली आमी. दिसतलें तुमकां टेंपल जशें आमी वयता तशें टेंपल दिसतले. सो डायरेक्टली तुमकां थंय मेळटा ते टेंपल दिसता पळय हे पळय. सो पावली आमी. ओके. सो मेळुया सो आता फर्स्ट आसतलो तो सानवीचो डान्स आसतलो. ओके. आज 4 रुपये हे सगळे लाडू खाऊन आहे. ठीक आहे मामा. तू खबर ना आज मरे संसार काढ म्हणल्यार आमगे हिंदू धर्मात आजच्या नवीन वर्ष सुरू आज मरे कडुलिंबात पार जिरे मिरी ही आणि हो गांधी
आता आपल्याला प्रमोशन जाऊ शकता हा कंपनी आता मॅनेजर जाऊ शकतो किती भाऊ बहिणी खबर होता नाही रे तू ही गोष्ट अजूनही पण आहे कोणालाच सांगणार आता तुमच्याकडे स्पष्टपणे सांगतो बाबा तुमच्या आशीर्वादात मागे प्रमोशन मेळटलें मागीर मागीर मरे आमी मुंबय भितर व्हडलो बंगलो घेवन मस्त एसी रुमांत रावले येवूं वचूं एसी कार आसतली आमी मजेत रावले मागीर आमी पळत कसलीच घटघटा अरे देवा मागेर हो संसार आणि हा मागेर संसारात कोणाची नजर लागू लागते तेव्हा कोणाची नजर हा बाबा राते तू आज सकाळी सकाळी आमचेच पाहू बाकीकडे अरे बाबा हा पळत दोस्ताक मदत करून 24 तास हजर असता सांग कळून तुला किती प्रॉब्लेम जाईल आराम नाही व्हायचे आप्पा तू मग सारखी चार जण घेऊन येईल मग म्हणणार तुका रात्री शाखा मग पहिल्या खबर शिकून आली ना हा चार चौका चार कण घेऊन येले आणि काय भितर आहा आम्ही करून पिता तुम्ही हे घ्या